लोकसभेबरोबर विधानसभा वेंचणुकोय घेतल्यो जाल्यार बरेंच। आपूण ते खातीर आग्रही म्हूण उत्तर गोंयचो खासदार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयला। मात ही गजाल करतना सगळ्या गजालींचो शक्यतांचो विचार जावंक जाय आनी केंद्र तो करतले अशें भाऊ उलयलो। गोंयचे लोकसभेचे दोनूय सीट फुडें बीजेपीचेच, तेंचें काम चलना, वेगळो प्रचार करपाची खंय गरज ना। परंतु देशात एक चर्चा चालू आसा, सरकारान चर्चा सुरू केल्ली आहा की परत परत इलेक्शन जावप, दर दिसा कसले ना कसले इलेक्शन संपूर्ण देशात भितर आसता। त्यामुळे कोड ऑफ कंडक्ट लागून विकासाक बाधा येता। ही बाधा येवची न्ही म्हणून सगळी इलेक्शनां, असेंब्ली आणि लोकसभा हाजे बरोबर जिल्हा पंचायत अशी ही दोन तरी इलेक्शनां एक बरोबर जर आमी केली तर खूब आमचे म्हणजे विकासाक खूब इल्ली गती मेळटली, वेळ वाचतलो आणि त्यामुळे अशे विचार चलता, अजून तो फायनलायज जावना। आणि हो विचार जर जालो जाल्यार खरोखर ते बरी गोष्ट जातली अशें म्हाका दिसता। मत पॉझिटिव्ह आसा, परंतु हे सगळ्या बाबींचेर, बारीक बारीक विशयांचेर स्टडी करून कायदो ह्या गोष्टीचो थोरो कायदो करून हे करूंक जाय। कारण फॉर एक्झाम्पल काही तातूंतल्यान नेगेटिव्ह पॉयंट्स पण आसात। हे आता राजीनामा दिता, डिजॉल्व जाता जाल्यार मागीर एक पयल्याच वर्सा जर डिजॉल्व जालें जाल्यार बाकीच्या 4 वर्सांक कितें? पण ते इलेक्शन जातले काय अशा तरेच्या लोकांच्या मनात हें आसा, तो चर्चेच्या माध्यमातून तातूंतल्या सगळ्या गोष्टींचें निराकरण केंद्र सरकार करतले जाल्यार ते योग्य आसा। होणा हायर सेकंडरीच्या संग्रहालय हॉल आणि लायब्ररीच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन भाऊ प्रुडंटा कडेन उलयलो। 2019 परत मोदीचेच सरकार येतले, गोंयचे दोनूय सीट खंय बीजेपीचेच। ह्या वेळी नॉर्थ गोवाच न्हय तर दोन्ही सीट ह्या वेळी परत एकदा गोंयची जनता भारतीय जनता पक्षान घेतली। जो विकास केंद्र सरकारान माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपी सगळे जाला, हो विकास गेले कित्येक वर्सां हे विकासाची खीळ पडिल्ली, तो आज ह्या देशाचो विकास जाता अशें जनतेनीच मान्य केल्लें आसा। आणि त्यामुळे येणारे सरकार हे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातूनच नरेंद्र मोदी परत एकदा ह्या देशाचे पंतप्रधान जातले। दोन्ही सीट गोंयची जनता ही परत एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांक निवडून दितली। ताचे खंय काम चालूच आसता, वेगळो म्हूण आनी प्रचार करपाची गरज ना। ऑलरेडी आमचो दररोज प्रचार चालू आसता, म्हणजे प्रत्येक वर्सा आता गेली 4 वर्सां कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणजे तसो विशेष प्रचार करपाची गरज पडटली अशी म्हाका दिसना। ह्या मतदारसंघाच्या आमच्या मतदारांनी ज्या पद्दतीन आमकां आशिर्वाद दिले, गेली 4 वेळा बहुसंख्य मतांनी म्हणजे वर्सापेक्षा जास्त मतं दिवन निवडून हाडले। त्यामुळे इलेक्शनाचो प्रचार तसो ऑलरेडी चालू जाल्लो आसा, म्हणजे दौरे मतदारसंघांनी ऑलरेडी चालू जाल्ले आसात। उरिल्ले मतदारसंघ जे आहा त्या मतदारसंघाकय येणाऱ्या काळात दौरे सुरू जातले आणि त्यामुळे लोकांचो प्रतिसाद जो आसा हो प्रतिसाद उत्स्फूर्त आसा। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। बांबोळे जीएमसी भायर भलायकेक मारक बुरशा सुवातींनी रांदपी गाडेकारा आड एफडीएन एक्शन सुरू केल्या। एफडीए म्हणटा गाडेकारांक 15 दिसां आदी नोटीस दिल्ली, ते भायर 2 फावट कारणां दाखयन नोटीस आनी रिमांयडर धाडलो। गाडेकारांनी जाप दिली ना म्हूण एक्शन घेतली। गाडेकार म्हणटात तांकां नोटीस पावंक ना। सरपंचूय म्हणटा एफडीएची पद्दत बरोबर न्ही, ऑफिसरांनी खंय पयलीं चर्चा करूंक जाय आशिल्ली। रिटेल आणि रेडी आयटम विकपाची मान्यताय घेऊन बांबोळे गाडेकार खंय सुवातीरूच रांदून खाण जिनस विकतात, तेवूय बी असल्या घाण सुवातीत। एफडीएन बांबोळे गाडेकारा आड कारवाय सुरू केली। ऑफिसरान रांदतात ती सुवात मिडियाक दाखयली। This is what they are supporting. Is this panchayat is supporting this? Just see one side, see both sides also, no? See both sides. This is the way how public can eat. When the authority is stepped in to do something good, there is objection to stop something good. See the conditions. We have been working on this for the past many days. The notices have gone, show causes have gone. No one has replied, and that is why we have to come in the field. Come. गाडेकारांची कारवायेक हरकत। एफडीएन खंय अकस्मात एक्शन घेतली। सांताक्रूजचो सरपंचूय तांचे फाटल्यान। हांव एकूच मागता, फूड एंड ड्रग्सान हे भाशेन येवन हांगासर करूंक जायना दादागिरी। आमचे एमएलए घेवन बसा गव्हर्मेंट आनी करा लोकांचें सोल्युशन। हे भाशेन लोकांक तुमी आतां तुमी काडूंक सोदता तर लोकांक तुमी सुवात दिया म्हणटा हुंजोरी। लोकांनी आपले बरे भाशेन धरूंक जाय, हे भाशेन डटिनस धरूंक बांदना। 4 पावले एक लेटर येवंक ना, नोटीस येवंक ना, काय ना कितें हांगा चडशें कुकिंग जायना। फक्त जे लोकांक भजी लोक गरम सोदता पावसान, आतां हे पावसान भिजोन येता लोक, जर बाबा कितें आसा गरम त्या काडून हाडलेलें हें तण जाल्या म्हणटा म्हणून एमर्जन्सी थोडे तरी हांगा करता। तशें कशें कुकिंग म्हणल्यार ते मागीर भजी हांगा हाडून गरम करता ते कुकिंग जालीच न्हू हांगा। ऑफिसरान एफडीएची बाजू सांगली।
3 months ago, we had given them a return notice. Okay. Subsequent to the return notice, there was a show cause issued. There has been no reply to the show cause. We've given another reminder show cause. Still, there is no reply, and that is why we have come to the field today to witness what is the actual activity. So, in the interest of public health, we have asked them to stop the operations and to remove all their equipments that they're using to prepare. Because if we allow them to keep the equipments, then the moment we leave, they will start preparing, and that will not serve the purpose. Panchayat NOC specifies that only retail sale is allowed, and the Panchayat NOC also specifies that the permission from FDA is needed. So now, since they are doing activities beyond the retail sale, we will be also writing to the Panchayat, and we will be requesting the Panchayat to revoke their NOCs. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास चारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.